Bombastic. पणजे पणजे वयस हांगा व्ह्यू पळया तरी कितें तो सांगू नेक्स्ट कार्यक्रम बोटिंग आणि स्विमिंग घे तूच कर घे तू हां पैदल तुम्ही कर बजे So guys, अंकिता तू मोदी बस इसको बीच में बिठाएंगे कल तू पैदल कर लागती को स्टिक ऊपर और इधर साइड में झाली आता कर ब्लॉक कर आणि स्वतः कॅमेरा बंद कर सो गाईज आम्ही आता खंय वयतात रे म्हापसा वयता म्हापसा नुस्तें हाडपाक इंस्ट्रक्शन ओके कळ्ळें न्हू तुमकां कितें करूंक जाय तें पळय कळ्ळें मरे होय तुमकां कळ्ळें जाल्यार सांगात तुमी आणि लांब कर स्टिक कर आणि कर रनिंग जाता हय कर आता कर स्ट्रेट वयर धरू नाका स्ट्रेट असो तसो म्हाका दिसना तूं म्हाका मातशें सांग हे लायक दिश्टी पडटा चष्मा खंय चष्मा थंय पडत जाल्यार उदकाक गाडये ना आयो हे उदीक आमच्या 9 येता सो चष्मा पडत 9 मेवतले फुल पावर चल म्हापसा पणजे पणजे म्हापसा पणजे पणजे एक्सिडेंट हुई गोवा Marco gang, finally. Finally, this is the first time. Mar, come on. Bombastic. Hello guys. Uzo. कम पाणी सो गाईज आम्ही येयल्लेले आसा रिवर एक्टिविटीज वॉटर एक्टिविटीज करपाक फूल पावर सारखे आणि पात्रांव पळय भितन देवलेलो आसा आणि हांव एक नंबरचो रुस्तमे घबराट हांव रुस्तमे घबराट मुगो हांव रुस्तमे घबराट म्हणून हांव वयर बोललेलो आसा आणि हो पळय हो हांगा आहा फूल पावर सारको सो गाईज आमचो जाल्लेलो आसा फूल पावर वॉटर स्पोर्ट्स सगळे काबार एक्टिविटीज करून आणि आता आम्ही चालले फुल पावर चाये कडे चा खंय मेळटा काय म्हणून आम्ही पळयता ना रे पात्रांव फुल पावर सारखे चाय स्पेशल आयज आम्ही केल्या काली कितें रिवर काली स्विमिंग केल्या स्विमिंग आणि रुस्तमे घबराट बोललेलो वयर विशागात सारको व्हिडिओग्राफी करी रोड पळय कशें ते स्नेक बाय हांगासर कितें करतात ते कितें ते जोडतात न्हू रे बैल बैल ते बोकड्यो मुगो काय पण सांग आम्ही बाबा गणा ते गणा बय हय खेड्या गावातली असत आम्ही अरे मी लायलो तो ऊस जन्मा झाले तेव्हा मी ऊस लायलो वयस हांगा व्ह्यू पळया तरी कितें तो गोल्ड काय दिसता पळय गोल्डिश कशें ब्युटिफूल वाव मॅन दिस इज रियली ब्युटिफूल पयला न्हू काय बरो हांगासर व्ह्यू आहा तो उजो सारको उजो आमी ज्या रेसॉर्टान रावल्या खबर आसा थंयसर सारके उजो व्ह्यू आहा उजो सारको पळय कास्तात हा सारखे कास्तात पॅच नुस्ती कितली पडल्यान भितन पळय आवय मगर हा मुगो हांगा अबय मुगो बेश्टे रे
सो गाईज काय बरो हांगासर सनसेट व्यू येयल्लो आसा पळयात आनी ड्रोन सोडपाचो न्हू एक अलगूच फील आसता. हांव तुमकां परत रिक्वेस्ट करता, रिस्ट्रिक्टेड एरिया आसता आनी जी प्रायवेट प्लेस आसता थंयसर न्हू ड्रोन सोडपाक मेळना. तुमी न्हू मुवीज तुमी पिक्चरांनी बीन पळयला आसतले न्हू चप्पू MTV रोडीज बीन कोण पळयता तितून चप्पूचे खूब टास्क बीन आसता पळयता आसतली तुमी न्हू. सो तसलोच चप्पू न्हू आमी लायव्ह पळयल्लो आसा हो पळयात. दिसता तुमकां काय बरो आसा पळय, अमेझींग सारको. आनी इतलो लागीं तेका हांवें पळयलो खबर आसा ड्रोन सोडून, अमेझींग फील आसली. पळयात काय बरो चलयता पळय तो, कितलो एक्सपिरियन्स आसतले तेका चलोवपाची. आनी आमचो जो रेसॉर्ट आसलो खबर आसा तो चड बरो आसलो, अमेझींग स्विमींग पूल, स्टे बीन तेंचो लवली स्टे आसलो, जेवण बीन चड बरें आसलें, तशेंच तेजे पयशेय चड बरे आसले. मेन म्हणटा पळय तें एलिस्टराक कम्फर्ट आनी प्रायवसी चड जाय आसली. आनी तुमकां तर खबरूच आसा फॅमिली वांगडा वयता जाल्यार ते घाटी मामा तुमकां खबरूच आसा सगळ्याकूच आसता. पय सांची चाय येल्लेली असता, चाय आणि पकोडा. शुगर डाला है ऑलरेडी. आणि आम्ही आता चा पिवपाक बसल्या फुल पॉवर सारखी. आणि हांगासर पळय कोण आहा तो डोरेमॉन आहा पळय, डोरेमॉन. म्याव 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 म्याव. भजी भजीची प्लेट काबार झाली काय आम्ही दाखयतात. आम्ही फुल प्लेट असताना केन्ना दाखयनात. आम्ही मस्तीखोर गोवन्स कळ्ळें मरे ब्रो. सो आता पॅच येयल्लेले असा बाण घेवन. कसलो बाण घेवन येयला कोणाक खबर. पळया तरी कितें मारता ते. ओके हांव समजलो निर्मा शाबू म्हणून. कसो म्हणजे हातीन आनी कसो पळया खंय मारता तो. मार मगो वयतले कितें सोड तरी मग. पचकयता मरे रात जातली मागीर. अरे एक सायकल घेवन खंय गेले. आणि हिंगा सोड 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 ए सामके धरून ना किदान शेक दाखवता पळय दाखयता राव हांवें धरले मरे. हय आता धर ओड ओड धरून ओडूंक जाय. एकाच धर एका स्ट्रिंगाक धर नाका. स्ट्रिंगाक धरला व्हायचे ना. आज स्ट्रिंगाक धरताले स्ट्रिंगाक गट धरताले मरे. स्ट्रिंगाक धर हय हय करता रे हसता होई. एका धर हेणी सॉलिड मारलो होतो एलिस्टरान. होय ओड पॅच कर. घे फूस. मारे मारे पात्रा मार रे. ओ सो गाईज हांगासर जाल्लेली आसा फूल पॉवर रात सारकी. आनी हांगासर पळय बॅडमिंटन चालू आसा. जे स्पोर्ट्स म्हाका आवडना पळय तेच चालू आहा हांगासर तर बरे ATV बीन आहले आनी कितें आहले जाल्यार हांकां मजा चकतलो आसलो. हे पळय लॅम्बो भवानी घेवन येयले पळय. लॅम्बो भवानी रायडर येयले. अरे 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 खंय तर रे कसलो वयता पळय गो. तुजी पाक केली थंय. भायर सर भायर सर यो मगो भायर सर मगो आता यो मगो. अच्छा अच्छा हे नाटक करपाक जाय जाल्यार म्हाका तो वाज नाका दो पडला बेगीन यो. आमच्या आनी नाक व्हांवंक लागला जाल्यार पडली पाड मागीर. नाटक करता नाटक माडी एल्ल माडती. पयली भायर सर. हा फायर है अपन लोग. फायर नरे पात्रांव फायर है अपन लोग. पळय आम्ही केला कॅम्प फायर. हे पळय तोंड
पॅच पॅच केला सगळें. आयचो व्हिडिओ तुम्ही पहिला असतलो न्हू. आम्ही केल्या फूल पॉवर वॉटर ॲक्टिविटीज एलिस्टर आनी त्याच्या फॅमिली वांगडा न्हू गो. हय खूब बरे बरे मॅसेजीस येयलेले आसा म्हाका की आयचो व्लॉग मातसो आमचो इंट्रस्टींग आहलो म्हणून. आनी खूब जाण विचारता की लोकेशन खंय हा. लोकेशन दांडेली. दांडेली खंय ते तुम्ही गुगल करून पळोवंक शकता न्हू गो. हय आनी आनी मेन म्हणटा पळय ते आयज तुमी न्हू म्हाजो तर हो व्लॉग पळयता जाल्यार काल हांवें न्हू एक शॉर्ट व्हिडिओ घातलेली. टायरॉनान न्हू एक मॅसेज दिली तुमकां. जितले भाव आनी भयण म्हाजे यूट्यूब व्हिडिओज पळयता आनी तेंच्यांनी टायरॉनाक आनी वियोनाक स्टॉलार हेल्प केल्लेली आसा, हांव तेंकां मना पासून थँक्यू म्हणूंक सोदतां. थँक्यू व्हेरी मच. अशेंच म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की बोडगिंची जात्रा चालू जाल्लेली आसा. वयता आसतना सुशेगाद वचा, फॅमिली वांगडा वचा, एन्जॉय करा, देवाक पांयां पडा न्हू गो. बरी बरी स्टॉलां येयल्लेली आसा. तसोच एक स्टॉल टायरॉन आनी वियोनाचो लोक उत्सव पणजे येवपाचो आसा. केन्ना तो तुमकां हांव युट्यूबाच्या माध्यमान सांगतलो. सो तुमी भरपूर प्रमाणात तेका मदत करा वचोन थंय न्हू. हय आनी कालच्या व्लॉगान न्हू एक अननेसेसरी कॉमेंट दिल्लो आसा. सो कितें म्हणटा ते विदाउट रिजन ब्लेम करूं नाका. काल हांवें एक व्लॉग केल्लो तेजेर एक रेसॉर्टा बद्दल हांवें एक घातलेले. सो एक चेडवान म्हाका कमेंट मारला मेलिसा म्हणून काय मेलिसा कितें तरी, हांगा स्क्रीनशॉट घालता. तर तेणी कॉमेंट मारला की विदाउट हे तुमी इन्क्वायरी करिनासतना ब्लेम करूं नाका म्हणून. हांव त्या भयणीक सांगूंक सोदता की तूं खंयसरूय गू खावंक वयता पळय तेन्ना तुका पयलींच कळटा की थंय गू गावपाचो आहा म्हणून तुका. आहा जाल्यार बाबा मातशें म्हाका कॉमेंट करून सांग की तूं खंय खंय गू खाल्ला पळय तो न्हू. हय. सो कितें आहा आमी वयता एन्जॉयमेंटाक एकाच दिसा. आतां तो भाव म्हाजो इतल्या वर्सांनी गोंयान इतल्या वर्सांनी येयला कितें. सो तो आतां स्टडी करतलो, तो गांवार हेडटलो. गांवार हेडोन जालें काय तो पळयतलो की बाबा थंय गू बरो मेळटा. सो आमी मागीर थंय बरो गू खावंक वयतले. हय आमी तुज्या भाशेन बेकार ना. तुज्या भाशेन आमी बाबा इतले दयावान आनी इतले बेकार लवडी जावन बसोंक ना. सो मेन म्हणटा पळय ते तूं पयलीं सगळ्याक मेलिसा नांव घेवन सांगता, तूं बाबा फुडें सर बरो गू खाव वच आनी सगळ्यांचो खंयचो गू बरो लागलो तो आमकां सांग मागीर न्हू. आमी स्ट्रेट अवे उलयता. हांव जाल्यार स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयता. जी चूक ती चूक. जे पयशे घामा कश्टाचे ते घामा कश्टाचे. ते तर तूं आमचे पयशे फालतू जाग्यार आमकां दाखयतले फोटवान बरे भांगर चांदी दाखयतले आनी वयर थंय वचोन फुडल्यान वचोन पावले काय तो शेण जाल्यार ते आमकां बाबा कोता येवचें ना. कित्याक आमी चोरून हाडिना पयशे, मेहनत करता. सारकें न्हू. सो त्या मेलिसा बायक हांवें न्हू बरो कमेंट रिप्लाय केल्लो आसा. तुमी फाल्यांच्या कालच्या ब्लॉगार आमच्या वचान चॅकआउट करा हांवें कितें कमेंट मारला पळय तो कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी गू कसो आसलो तो मेलिसा बाय आमचो जर तूं व्लॉग पळयता आसतले जाल्यार गू बरो आसा जाल्यार मातसो सांग म्हाका कमेंट सेक्शनान न्हू. कितें म्हणून सारकें न्हू. असल्यात रिप्लाय दिवंक जाय फूल पॉवर सारकें. आमी कोणाच्या वाटेक येयना, आमच्या वाटेक बेश्टो येवं ना बस. आनी आमी पयलींच तुमकां सांगूंक सोदता जे तुमी कमेंट करतात ते आमी डिलीट मारिना. आमी डिलीट मारिना. डायरेक्ट आन्सर दिता. आमी आन्सर दिता आनी तुमकां फेमसूय करता. कित्याक भियेतात तुमी. आमी जाणा हो मनीस कोण पळय तो. ते जाल्यार फोटो बिटो घालिना न्हू. बेश्टो सेलिब्रिटी बीन जाय जाल्यार आमकां टेन्शन न्हू. आमचे फुडले पावलो जाल्यार मागीर तशें आसता तें. सो आयचो व्लॉग आमचो तुमकां आवडलो आसतलो. आमी केल्लेली आसा बोटींग, स्विमींग, रुस्तमे घबराट. हांव बाबा उदकान वचोंक ना. कित्याक वचोंक ना तें थोड्यांक खबर आसा, थोड्यांक खबर ना. म्हाका येता बाबा स्विमींग बीन सगळें येता. आनी दुसरी गजाल आमी वयपाची आसा काबो दे राम. केन्ना कितें तें तुमकां हांव आतां घालिना बट वयपाचो आसा. आतां तुमी केन्ना कितें तें जज करा.
डिसायड करा आनी आमकां दिस इज द रायट ऑपॉर्च्युनिटी. तुमी जे कोण लागीं म्हाजे सबस्क्रायबर काबोदेराम त्या वाटेन खंय रावता जाल्यार मेळों शकता आमी न्हू. हय आनी आमचे इंस्टाग्राम आयडी आसा तेकाय फॉलो करपाक तुमी विसरो नाका. आनी व्हिडिओ आमचो इंट्रस्टींग आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंट करून आमकां सांगपाक विसरो नाका की आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टिल देन बाय आनी मेलिसा बाय. प्लीज गू खा बरो.